Tanti di voi per Pasqua andate a fare la confessione per ritrovarci con Dio, ma tanti mi diranno oggi: ma padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, perché non si può uscire da casa e io voglio fare la pace col Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che il mio papà mi abbracci. Come posso fare se non trovo sacerdote? Ma tu fai quello che dice il catechismo, è molto chiaro. Se tu non trovi un sacerdote per confessarti, parla con Dio, è il tuo padre, e dire la verità: Signore, ho combinato questo, scusami, e chiedergli perdono con tutto il cuore, con l'atto di dolore, e promettergli: dopo mi confesserò, ma perdonami adesso, e subito tornerai alla grazia di Dio. गीत घेऊया I5 पेज नंबर 118. I5 पेज नंबर 118. आयज आनीक एक पावटी आनीक एक सोबीत दीस आमकां देवान दिला. ह्या दिसाक खेरीत भाशेन देवाक दिन वाचुया आनी आमी देवाचेर गुणगुणपाची न्हय, पूण सगल्यो ज्यो बऱ्यो वस्तू आमकां ह्या दिसांनी देव दीत आसा त्या सगल्या पासत आमी देवाक दिन वाचुया, ताची आर्गां ओपुया. दिन वाचणेच्याच मनान ही आयची मिसाची भेट आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, इज्रायल पोरजा आदल्या काळार गुणगुणली आनी गुणगुणलेले पोरजेक देवान खास तुय लायली, पूण आपलो सोडवंडार बसायलो आनी हो सोडवंडार आमचे बरोबर आसो पासून आमकां कित्याचीच भिरांत ना, वो कसलीच चिंत ना, वो कसलीच काळजी ना. पूण जायते पावटी आमचे बरोबर आमचो सोमी आसतनाय आमी ताचेर नदर घालूंक चुकल्या, ताचेर नदर घालून ताच्या उतरां प्रमाणे जिवंक चुकल्या, आमच्या पातकांत आमी रेवडल्या.
असले आमच्या चुकीचे आनीक एक पावटी देवा लागीं आमी काकलूत मागुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेंत सदांच सांकवार मरे सगल्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजे उतरां उरते कृपेन तूं आमकां सगल्या आशिर्वादांनी भरताय. आदल्या पातकी जिवितांतलीं उतरून नवे जिणेची चाल आमी दवरूं आनी अशें सासणाच्या राज्याचे मोहिमेक आमी तयार जावं म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. लोककीच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी इस्रायल परजा हो दोंगर सोडून एदोमाच्या प्रांतान वचना जावपाक रस्त्या वेल्या सुफाच्या दर्या वाटेन चलूंक लागलीं. वाटेर लोकांक पुरो जालीं. तीं देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उडोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्टांतलीं भायर काडलीं. ह्या अरोण्यान आमी मरच्याक. हांगा उंडो ना आनी उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताजी आमकां वीट आयली. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून ताणें इस्रायलाक जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक आयलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलें. सर्वेस्पराक आमच्या सरशिल्लें हें सोरोप पयस कोर म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनोती कर. मोइजेसान परजे खातीर विनोती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनीक तो एका खांब्याक उबारून दवर. कोणाक तर सोरोप चावलो ताजे नदर घालतलो आनी तो वाचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पिट्टीचो सोरोप केलो आनी एका खांब्याक उबारून दवरलो. आनीक जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पिट्टीच्या सोरपाचेर नदर घालतलो आनी वाचतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. परतून म्हणया, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. म्हजो उलो तुज्या कानार पडूं दी. म्हज्या आंकाताच्या वेळार तुजें तोंड लिपोव नाका. म्हजे विनवणेक कान दी. हांव उलो मात्तां तेन्ना बेगीन म्हाका पाव. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. राष्ट्रांक सर्वेस्पराच्या नांवाची भुक्ती कुत्तेल्यांक आनी पितुमीचेर सगळे राजाक तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नाशिल्ल्यांक प्रार्थोन तो आयकतलो. तांचे मागण्यांची बेपरवा करचो ना.
जबाब सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. आपल्या ऊंच पवित्र ठिकाण करून सर्वेस्परान उडो घालो. स्वर्गांतान पितुमेचेर ताणें दोळ्यान नदर घाली. कोयद्याचें रुदन ताणें आयकलें आनीक मन्नाच्या फर्मोण पडटेल्यांक ताणें सुटका दिली. जबाब सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. उद्गाराक उबे रावया. बी देवाचें उतर आनीक जेजू तो ओंपी. जाका तो मेलता तो सासणांक तोखता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून फारिसेवांक म्हणलें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकान तुमी मरतल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवांनी म्हणलें, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सकयले, हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतले, हांव संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां, कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सोत मानिना जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात. ताणें ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींच जावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण तें समजूंक ना. त्या पासत जेजून म्हळें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की आसा तो हांवूच. आनी म्हजेच अस्तंगी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सवें आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आनीक एक पावटी विस्वास दवरपाचो वेळ. आनी विस्वास दवरपाचो वेळ कित्याक खुद जेजू आपूण आमकां उलो मारता. कोणाक जरी तर सोडवण जाय जाल्यार ताचेर सोत मानिना जाल्यार ही सोडवण मेळची ना, कित्याक तो देवाचो पूत. ही सोडवण वाटेक लागली कित्याक आमी पातक केलां. जशें आयच्या पयल्या वाचपान ही इज्रायल पोरजां गुणगुणली, देव सगळें तांकां दितालो. ही पोरजां सोत मानूंक निबोर मनाची देखून हे 40 वर्सां त्या अरण्यांत देवान तांकां व्हेलीं. पूण ह्या अरण्यांत खास्त लायल्या आसतनाय जें जें कितें गरजेचें तें हे पोरजेक देव दितालो. आपल्या घरांतलीं भायर आसलीं म्हणटच जेवण खाण आपणाक जाय ते भाशेन करूंक मेळो नासलें, पार्टी करूंक मेळो नासली. पूण जगपाक, सर्वायव जावपाक जें जेवण गरजेचें तें वेळा वेळार देव तांकां दितालो. माना दितालो, सुकणीं धाडटालो, खोडपांतल्यान उदक काडटालो. पूण हे पोरजेक आपले पोसतालो हे मारेकार दीस तांचेर आयल्यात तेन्ना. तरी आसतना ही पोरजां गुणगुणली आनी ही पोरजां गुणगुणली देखून खास्त.
हे उज्याचें सोरोप देवान तांचे मदें धाडलें आनी जितले जाणांक ते चापताले ते मरूंक लागले. देव कास्त लायता तेन्ना उपाय दिता, सोल्युशन दिता. आनी देखूनच मोइजेसान जेन्ना देवा लागीं मागलें तुजे परजे वेलें नोश्ट काडून उडय, तेन्ना देवान ताका पितूळचो एक सोरोप करून वयर खांब्यार उबारूंक लायलो आनी म्हणलें जो कोण ताचेर नदर मारता तो वांचतलो. एके भाशेन आदल्या करारान नव्या कराराची खुणा वो जेजू सोडवंडार ही खुणा. आमच्या पातकान जेन्ना आमी जेजूचेर नदर मारता तेन्ना आमच्यान वाटावंक जाता. तेन्ना आमच्यान पातकांतलीं तेन्ना आमच्यान खास्तींतलीं आमकांच वाटावंक जाता. पूण नदर जेजूचेर मारूंक जाय. आनी नदर जेजूचेर मारप म्हणल्यार फकत बेश्तो पळोवपाचो न्हू, पिक्चर न्हूय तें. जेजूचेर नदर मारप म्हणल्यार ताच्या उतरां प्रमाणें जियोप. जशें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून त्या फारिजेवांक सरळ सांगलां. जेजू तांचे बरोबर आसो पासून ताणें ताका मानून घेवंक ना. तेन्ना जेजू तांकां सांगता हांव चल्लों, म्हजे दीस लागीं पावले, पूण हांव गेल्या उपरांत तुमी म्हाका सोदतल्यात. कित्याक हांव गेल्या उपरांत जो कोण म्हजेर विस्वास थेविना तो आपल्या पातकान मरतलो. तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात. कित्याक म्हणलां तें जेजून बरे भाशेन सांगलां, आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सोत मानिना, हांव देव म्हूण तुमी सोत मानिना अशें जेजू म्हणटा. आनी देखूनच तुमी तुमच्या पातकान मरतल्यात. कित्याक पातकाचेर तुमचें मन चड आसा, पातकाक चड पडयतात, देवाक पडना. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो आमकां ही कृपा मागता आसतना आमचे मुखार जी परिस्थिती आसा ती दोळ्या मुखार दवरुया. खास्त लागल्या काय आमकां घोडे वय. आमचें पातक मनशांचें पातक चड जालां. आमी ही सृश्टी काबार केली. आमी आमचे आशेक लागून एकामेकाक लुटलीं. आमी आमचे आशेक लागून आनी कुडीच्या वंडावण्याक लागून आमी जायतीं पातकां केलीं. आनी ह्या पातकांतलीं भायर सरूंक आमकां उलो मारला तितले पावटी आमी भेऱ्या खांदार घेतले. जाल्यार फुडें ही खास्त आमकां कळूंक देव आसा. आनी जरी तरी खास्त आमकां लागलेली आसा जाल्यार ताचो उपाय आमकां देव दित आसा ह्या दिसांनी. तर देव आमकां उपाय दिता ते आमी मानून घेवंक. देव आमकां आमचें जेवण खाणूय दिता. जाल्यार हें सगळें करता आसतना विस्वास आमचो जेजूचेर खोल दवरूंक की होच तो देवान पाठयलेलो सोडवंडार, जो आसा तो होच देव होच. जाल्यार आमचे पासत मनीस जावन आयलोल्या ह्या देवाक आमी पळयत रावंक, ताचें जिवीत आमचें करूंक, एकामेका सोवें आमी मानान रेस्पेतान जिवंक, सृश्टीक आमी फावो ते परी काळजी घेवंक आनी बरे कारबारी जावंक. आनी हे भाशेन आमी देवाच्या मार्गार चलूंक आमकां कृपा मागुया. भेटवणे वेळार गीत घेवया. C32 पेज नंबर 42. C32. सर्वेश्वरा देवा स्वीकार कर हे देणे त्या सोऱ्या उड्याचे. ही भेट तुका मानता तुशी कर हे भेटे घालता सुख दुख आमचे. याज्ञिक पवित्र उतरां बुडटलो उठून त्या सोऱ्या उड्याचो. आमचे देणे करून पावतलो क्रिस्ताचे कुडरोगत ग्रास आमचो. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे त्या सोऱ्या उड्याचे. भेट तुका मानता तुशी कर हे भेटी घालता सुख दुख आमचे. याज्ञिक पवित्र उतरां बुडटलो पोतुंचार त्या सोऱ्या उड्याचो. आमचे देणे करून पावतलो क्रिस्ताचे कुडरोगत त्रास आमचो. सर्वेस्परा देवा स्वीकार कर हे देणे
सोऱ्या उड्याचे ही भेट तुका मानता तुशी कोर हे भेटे घालता सुख आमचे. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे म्हज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा हो फारीकपणाचो योद्न आमी तुका भेटयता. ताचे वरवीं दयेन आमचीं पातकां बोगोस आनी आमचीं असोक्त ओतीर काळजां तुज्या मोगान सांबाळ. तुजेशी आमकां चलोवन व्हर ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमचीं मनां, शुद्ध करूंक आमचीं काळजां. फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां. बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पर घोटुया. तुज्या कुर्सानी पुनर्जीवन होणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची तुजी दया मागतल्या सगळे तुजे परजेची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जो कोण मनशाच्या पुताचेर विस्वास दवरता, मानून घेता की हो सोडवणदार आनी त्या उतरां प्रमाणे चलता, ताका सोडवण मेळटा. आमी गुणगुणपाची परजा न्हू, पूण देवा लागीं सगळ्या विस्वासान मागतली परजा देखून ह्याच विस्वासान जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जातात कशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजगोटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाक ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपर म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शेवंक वेता. ती आमचेर झट्टी आनी कास्त हाडिन आसा, पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमेवा खातीर हें मागणें करुया. हें मागणें तुमच्या मोबायलाचे स्क्रिनीर दिसता. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू म्हूण हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये.
तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण सोज म्हूण हांव तुका वेंगयतां आनी आक्कोच तुका एकवडटां तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jésus, आमच्या काळजांत रावूंक ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोनिया जेजू आमच्या काळजांत रावूंक ये, आमच्या काळजांत रावूंक ये. प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा, आमच्या बापा, आमच्या काळजांनी तुझ्या जिविताची आनी मोगाची तान वाडय आनी ह्या सर्गीच्या देण्याचे झोरीशी वचूंक आमकां दिसान दीस अदीक उर्बेवून कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. निमणो आशिर्वाद घेवचे आदी हे मागणे आमी देवाक उबारुया. उगडास करता आमच्या चिकलेचे पवित्र सोबेक फाल्यांचो दीस आमचे चिकालीचे फिरगोजेक आमी मागणे आनी दोणवणेचो दीस म्हणून मनयता. प्रेयर, पेनन्स एंड फास्टींग डे. खेरीत भाशेन आमी हो दीस आख्खो बरे भाशेन सारुया. आख्खो दिसभर एक गोराबो कसो आमी मागण्यांत सारुया. जायते तरेची मागणी तुमच्या ग्रुपाचेर, तुमच्या मोबायलाचेर आयज येतली, ती तुमी वापरची. तशेंच आमचो पॅरीश रोजरी ऑन एअर जातली, एडोरेशन जातलें, मीस जातलें, तातूंत आमी बरे भाशेन भाग घेवया. तशेंच घडये ह्या दिसांनी आमी आमचो टायमपास करपाक जाय तो वगत मोबायलाचेर सारता, टीव्ही मुखार सारता. फाल्यांच्या दिसाक जाता ते भाशेन टीव्हीचेर आमी दुसरे कार्यक्रम पळोवचे न्हय. फकत देवीक कार्यक्रम आमी फाल्यां आमच्या टीव्हीचेर, आमच्या मोबायलांचेर पळोवया. आनी जें कितें फकत गरजेचें आसा आमकां मोबायलांचेर, ताका आमचो मोबायल वापरुया. एक दीस हो आमचो, ही आमची दोडवण, आमचें पेनन्स म्हणून ह्या मारेकार दुयेंसाचेर आड आमी झुजून भेटोवया. न्हीच फकत आमचे चिकलेचे पवित्र सोबीचे वांगडी, दुसऱ्यांनी सगल्यांनी आपणाक खुशी ते भाशेन आमचे बरोबर ह्या मागण्यांत आनी हे दोडवणेन एक जावची. सोर पदवेदार आनी काकलुत्सार देवा, सोर पदवेदार आनी काकलुत्सार देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं. हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक
एक गुणादीक वासीन एक गुणादीस वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर तुजेच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावलो तुजे जाणवायेन तुजे जाणवायेन उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. हिम नंबर I32 पेज नंबर 135 I32. तुझी